मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. शांतिकाय होच गोंयकारांचो डीएनए. एकवट होच गोंयकारांचो डीएनए. सगळे जाती धर्माच्या लोकांक एकठांय घेवन वचप हीच आमची संस्कृताय. गोंयभरच्या रस्त्यांचेर गोंयकारांचें गोंयकारपण. कुंकळी स्कुलांत 8 वर्सां पिरायेची चली जाल्ले जखमी. शिक्षकांनी केल्ली आड नदर. आतां मागला एंटिसिपेटरी बेल. सोमारा जातलो निर्णय. फुडल्या वर्सा पूर्ण जातलो दिवचलचो बस स्टँड. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिलें उतर. 2022 सावन हुमकळत पडला प्रकल्प. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकारांचो डीएनए शांती. गोंयकारांचो डीएनए एकवट. गोंयकारांचो डीएनए एकचार. सगळ्या धर्माच्या जातीच्या लोकांक एकठांय घेवन वचप ही गोंयची संस्कृताय. गोंयांत सद्याक धर्मीक एकचार, शांतिकाय आनी सहजीण धोक्यात आयल्या. गोंयांतलें गोंयकारपण तिगोवन दवरात. गोंयकारांनी गोंयभर रस्त्यार देवत सरकाराक सांगलें. I am a secular citizen of Goa and of India. आणि ह्या सेक्युलर जो पळय आमचे इन द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जे पळय बरयलां सेक्युलरिझम आनी बींग सेक्युलर ते आमी सगळ्यांनीच प्रयत्न ताजो ते सगळ्यांनीच आमी दवरपाक जाय. आनी आज जो पळय आमचो प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा ताजो प्रत्येक पावलाक हो सेक्युलरिझम मोडून उडोवपाचो, तोडून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. आता सेंट फ्रांसीस झेवियर जे पळय सगळे गोंयचे लोक देवा भशेन मानतात, ही इज इक्विवलंट टू गॉड. आणि ते फक्त धर्मापुरते मर्यादित ना. आमकां सगळे गोंयकारांक खबर आसा की ते धर्मापुरते मर्यादित ना. फ्रांसीस झेवियर इज बियॉन्ड रिलीजन नाव. ताका हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्त सगळे लोक मानतात. जेन्ना पळय तांचें एक्सपोजिशन जाता तेन्ना सगळे मनीस वतात, सगळे धर्माचे मनीस वतात. हे कित्या खातीर जाता? एकचार आनी शांतिकाये खातीर संवसारभर फामाद आशिल्लें इल्लेंशें सुपुल्लें गोंय सद्याक भितरल्यान धवळपाक लागला, खदखदपाक लागला. एक्टिविस्ट आसूं वा सामान्य मनीस आयज भायर सरून उलोवपाक लागला. काल मेरेन आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एकचारान नंदत आयल्यात. ह्या फुडें आमकां एकचारान आनी सुख शांतिकायेन जगपाक दियात. एकामेकांच्या श्रद्धांचो आदर करात. आयकात गोंयकारांचे उतफर्के. आयकात गोंयकारांची तिडक. गोंयकारांची डीएनए शांती. गोंयकारांचे डीएनए एकवट. गोंयकारांचे डीएनए एकचार. गोंयकारांचे डीएनए सगळ्या एकवटान घेवन वचपाचे. आमच्या भारतीय संस्कृतीक ही न्ही. आमची गोंयची संस्कृती ही न्ही. आमची हिंदूची संस्कृती ही न्ही. आमचे महाराज शिवाजी महाराजाची संस्कृती ही न्ही. आमकां महाराजान शिकयला सगळे धर्माक, सगळे जातीच्या लोकांक एकठांय घेवन वचपाचे. तूं पेड सर्वंट म्हाका खबर आसा. पेड सर्वंट. तूं समज हे डीएनए तुका काडपाक जाय आसलें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकार आसलो तेन्ना तूं जर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना तुजे फाटल्यान भोंवता तेन्ना तूं डीएनएचो विशय कित्याक काडला? आतांच कित्याक तुका याद जाली? केन्ना वेळार तुका कित्याक काडपाक कळना? आतां तुका खबर आसा. खबर आसा गोंयच्या सरकाराची, गोंयच्या मंत्र्याची पापां आंगार येयल्ली आसात, कर्म आंगार येयल्ली आसात. ह्या लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर तूं ही नाका नास्ती मस्ती हे करता. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण सांव फ्रांसीस सावेराचो अशें मानलेले घेतात. आनी सगळो लोक हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी एकवटान आसा. आयज खंय तरी ह्या आमच्या धर्मा मध्ये फूट घालूंक सोदता हो वेलेंकर. आमी ताका वळखना पूण खंयच्याच मनशाक आमच्या ओ कोणाच्या हिंदुवाच्या, मुस्लिमाच्या व क्रिस्तावाच्या खंयच्याय धर्माचेर उलोवंक कोणाकूच रायट ना. होय वा ना?
देखून सगळ्या धर्मांक मानान लेखचे. मोर दॅन 50 नॅशनॅलिटी काम करून येयला. लोकांक थोड्यांक गोवा म्हणले जाल्यार सेंट फ्रांसीस सेवियर ओल्ड गोवा चर्च म्हणटाय आनी तेगे बॉडी म्हणून वळखताय. नॉट बिकॉज ऑफ बिचीस आनी असलोय लोक हा आनी तेका हे मोडे 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 म्हणून इन्सर्ट करपाची तेका कोणें रायट दिल्लो कळ्ळें तुका. तेणें तेका एपोलायज करून तेणें माफी मागपाक पडटलीच. गोंयचो साहेब सांफ्रास साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेची एक हिस्ट्री आसा. हो बिश्टोच गोंया पावूंक ना. हेची एक हिस्ट्री आसा आनी हे हिस्ट्रीक संवसाराचो लोक आख्खे इंडियेचो लोक आख्खे गोंयचो लोक आमी सगळे भेदभाव दवरना आसतना आमी सगळे एक धर्मान एकठांय येवन आमी गोंयच्या साहेबाक मानता. आयज ह्या वेलिंगकरान जो स्टेटमेंट दिला आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हो खरें आमची काळजां दुखली. आमची सेंटिमेंट्स हर्ट जाली. आयज आमी सरकारा लागीं मागता तेका बेगीन अरेस्ट करचो आनी अरेस्ट करना जाल्यार आमी वचना हिंगाचे. पयलीं सद्याक कोणाक खंयच्या धर्माचेर जशें फादरान सांगलां कोणाक रायट ना कोणा धर्माचेर उलोवपाक. दुसरें म्हणल्यार आयज 450 वर्सां जावन गेलीं गोंयचो साहेब गोंयान आहा आनी हेका आयज वयाची 75 वर्सांचेर ताका कळटा की तेजी DNA टेस्ट जावची. म्हणटकीर हेका हो एक तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता एक तर हेजो मेंटल टेस्ट करचो कित्याक म्हाका दिसता मेंटली फिट ना. एक तर ताका मेंटली फिट ना जाल्यार ताका हेतून IPHB एडमीट करचो नाजाल्यार दुसरी म्हणल्यार ताका समज तो मेंटली फिट आहा ताका इमिजिएट गव्हर्मेंटान अरेस्ट करपाक जाय कित्याक ही पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक दिवपाक जायना आनी ह्या टोटली कळटा की हे पॉलिटिकल ड्रामा चालू आहा म्हण. कमेंट जो मारला सुभाष वेलिंगरान तो मातशें कम्युनिटी मातशें डिसहार्मनी जाता ताका लागून आमी कंप्लेन दिवपाक पुलीस स्टेशनाचेर वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटी टू टेक द नेसेसरी एक्शन. ह्या मनशान गोंयच्या साहेबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर स्टेटमेंट केलो तेची DNA टेस्ट करून आनी तेका हिंगाचो काडून पुर्तुगालाक धाडून हें सारकें ना. हें कोणाक मानना क्रिस्तांव लोकांकूच न्हू आख्ख्या गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक हेचेर मान्य ना आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी हेचेर कंडेम केल्ल्या. हो कोण रे सांगपाक तेजी DNA कर म्हूण. आनी हो कोण हो केन्ना जल्मान येयल्लो. आमी जल्मान येयले म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं. हांव जल्मान येयल्लो म्हज्या आवय बापूय म्हज्या आज्यांनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ह्या गोंयच्या साहेबाची इतिहास आनीक 400 वर्सां जायत येयली. कोणें केन्ना असले स्टेटमेंट करूं ना. सकाळी आगासाम पुलीस स्टेशनाचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन रेजिस्टर केल्या कंप्लेन घातलेली आसा आनी तांकां सांगलां की बेग्यानच्या बेगीन सुभाष वेलिंगकर हेका अरेस्ट करचो. कारण तुमकां खबर आसा जो गोंयकारांचो नीज गोंयकार आसा तेंचो भाविकांचो सेंटिमेंट जो आसा तो हट केल्लो आसा आनी प्रत्येक गोंयकार आयज खंय ना खंय जी डिसहार्मनी क्रिएट करपाक लागला डिविजीव पॉलिटिक्स क्रिएट करपाचो जो प्रयास सुभाष वेलिंगरान केला हेजेर निशेध मारपाक लागून सगळे हांगा जमलेले आसा आनी आजून पर्यंत जो CM आसा CMान आजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना आजून पर्यंत अरेस्ट करूंक ना. आनी पुलीस आमी DGPकूय लेटर केल्लें आसा. DGPकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो. केन्ना आमच्या घरान आमकां शिकूना की बाबा तो हिंदू आनी क्रिश्चन. आमी एक गोंयकार आनी गोंयकाराचो धर्म कितें जो गोंयकार जो आसा सगळ्या धर्माक घेवन चलता सगळ्याचे सण जे आसता सणां घेवन चलता ताका म्हणटा आमी गोंयकार. आतां हो सुभाष वेंगलकर म्हणटा हांव नकडो हो कोण तो हो DNA टेस्ट कर म्हणटा. हेगे पयले DNA टेस्ट करपा जाय. ऑल द कोणे पावर आसा तूं आमचे मध्ये फूट घाली नाका. हे आतां त्या वाटेनलो डायवर्ट करपाक मोन आमकां ह्या वाटेन हाडला तुमी. आमी त्या लँड डिस्ट्रक्शन जाता पळय ते सगलो लोक त्या वाटेन गेलोलो आहा म्हणून तुवें ह्या वाटेन हे वाटेनल्यान वेलिंगकराक धाडून उत्पन्न केला हो व्हडलो सारको इश्यू. प्लीज डोंट डू दॅट. आनी आमी ते लँड डिस्ट्रक्शन जाता हिल कटींग जाता आमी तेज्याय फाटीक लागलेली आहा आनी ह्याय वाटेन धांवलेली आहा. तू फकत तुझ्या धर्माचे पळय आमच्या धर्माचे पळोवपाक आमचे गुरू आसा. तू आमच्या धर्माचो ठेका घेय नाका. तुका एक पावट माफ केलो 2 पावट माफ केलो. जेन्ना BJPचे इश्यू येता तेन्ना ह्या वेलिंगकर माकडाक BJP फुडें काडटा. हो जावन आसा BJPचो माकोड आनी BJP मदारी जावन
हाका जाय पळय तेन्ना आपल्याक नाचोवंक सोदता. तो आमच्या गोंय साहेबाक आमच्या सेंटाक तो म्हणटा मोडे ते तेजे मोडे न्हू ते हेजे मोडे जावचे हा जाल्यार सीएम खी न्हिदलाय तूं गोंयच्या लोकांक तर तूं सपोर्ट करिनाय तूं ते खुर्चे वयले खालात देव. सरकार आमचो सगळ्यांचो असता. सरकार एका जातीचो नसता. सरकारान बॅलन्स करून चलोवप असता. आयज जर सरकार हांगा एकाक आमच्या पाद्रीक हे रॉंग उलयलाय तुका पुलीस धाडटा हांव आनी ताका धाडून जर हॅरेसमेंट करता जाल्यार ह्या सायडीन दुसऱ्या जातीचो मनीस तीच चूक करता जाल्यार तेकाय तेणी तीच पद्दत करपाक जाय. तशेंच पुलीस धाडपाक जाय तशेंच अरेस्ट करपाक जाय. तेन्ना सरकार तो सगळ्यांचो म्हणपाक शकता आमी. आयज सरकार एका सायडीन वागता तर सरकाराक घातक आसा फुडें सरकार हो टिकचो ना. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा जेन्ना तुमी असेंब्लीन सांगता की धर्माचेर कोण तरी उलयता तेका पनिशमेंट दितलो आपूण अशें जेन्ना तुमच्या तोंडांसून भायर सरता तेन्ना तुमी ते सिद्ध करून दाखोवपाक जाय. आणि आज लोकांची कितें मागणी आसा ती लोकां बरोबर रावन तुम्ही सरकार फुडें व्हरपाक जाय. फाल्यां सांजेच्या 5 वरांचेर शिवोले ज्या जाग्यार आमचो सांजाव जाता शिवोलेचो आमचो शिवोलकारांचो एकवट ग्रुप हीच भाशेन जमात थिंगा हे करतले. मागता सगळे कडेन तुमचो मोलादीक टायम 1 वरां दिवन 5 थिसर हाजीर जावपाक. आदी फुडें तुमकां हांव समजता तुमी सगळीं जाणां येतली आनी आनीकूय तुमच्या सोयऱ्या दायराक हाडात. सो आमी दाखोवपाक जाय की आमी गोंयकार न्हिदोंक ना आमी गोंयकार जागे आसा. गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकार आणि गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कुंकळी स्कुलांत 8 वर्सां पिरायेची चली झगडेत जखमी जाल्ले. शिक्षकांनी तें नाटक करता अशें म्हणून तेचे कडेन आडनदर केल्ल्यान ताका सिरियस इंजुरी जाल्ली. सध्या शिक्षक आनी प्राध्यापकान एंटिसिपेटरी बेल मागला. सोमारा तेचेर निर्णय घेतले. तांकां बेल मेळटलो काळच सांगतलो. पळयत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ही केस जी आसा ही सावथ गोवाचे जे वुमन सेल आसा ह्या वुमन सेल मडगांव हांगा पावले कडेन आसा. आनीक हे मडगांवची जे वुमन सेल पीआय आसा ही सद्याक तेजेर इन्वेस्टिगेशन करून तेणी जितले एविडन्स घेवपा जाय हे घेतले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी जी DVR जे आसा कंप्युटराचे ती तेणी घेतले कडेन आसा. CCTV फुटेज घेवन सद्याक न्यू पंचनाम करून सगळ्यांनी जे एविडन्स घेवपा जाय हे घेतले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हे सद्याक केस जी आसा हेका जे एक्यूज म्हणून आसात टिचऱ्यो ही सद्याक एंटिसेप्टीक बेलाक गेले कडेन आसा. आनीक हेची जे एंटिसेप्टीक बेल जो आसा हो सोमाराक तेणी हियरींग दवरले कडेन आसा. हियरींग न्हू तेजी ऑर्डर दवरले कडेन आसा. आतां जेन्ना आमी PIयाक विचारले त्या फावट तेणी सांगले कडेन आसा की आमी अपोज केले कडेन आसा बेल नाका आमकां कस्टडी जाय म्हणून. आतां पळोवया कोर्ट कितें करता. हे भुरगें ल्हान ते आज जिवाची खेळटा. आज तेजे कंडिशन आसा तें बॅड आसा. आमी सगळे लोक मागतात की ते ह्या हितूंतल्यान बेगिनी बरो जावन येवचें म्हणून. आनी हो इन्सिडंट जो आसा हो कोणाचेर परतो जावचो न्हू म्हणून आमी मागतात. त्याच बरोबर जे कोण ताका पयलीं फर्स्ट एड दिवपाक जाय आसता ही दिल ना हेजेर खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क जाता की फर्स्ट एड कित्याक दिलना या 108 आपूण ताका कित्याक व्हेलना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आतां होच पळोवचो पडटलो की कोर्ट खंयची हेजेर हांकां बेल ग्रांट करता तो कित्याक हेजेर. पिडेस्त भुरगे हॉस्पिटलांत आसा. पुलिसांनी ताकतिकेन कारवाय करूंक ना. थळाव्यांनी न्याय मागपाक मोर्चा काडून रस्तो आडायल्लो. कुंकळी पुलीस स्टेशनार मोर्चा वेल्ल्यान ही केस मडगांव महिला सेलांत व्हेली. आतां त्या शिक्षकांनी एंटिसिपेटरी बेल मागला. येता त्या सोमारा ताची ऑर्डर आसा. आतां तांकां बेल मेळटली काय ना हें सोमारा कळटलें. NGO न्हय मडगांवच्या एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान ही केशीची चवकशी केली. आयकात NGOच्या शीतलाक. अन्याय केला तिका बेल मेळची न्हू. समज आयज तिका बेल मेळ्ळे की फाल्यां आनी अशे घटनाय घडत रावतली आनी आमी आमचे भुरग्यांक स्कुलान सुद्दां सेफ दवरपाक पावचे ना. समज आयज स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांचे भविश्य स्कुलान सेफ आसतलें. हे हांव पुलिसां कडेन मागता आनी आमचे लॉ जे आमचे जज आसा तेंचे कडेन मागता की तुमी असल्या हेचेर विचार करचे आनी बरेच पेटीन जे जाता ती सेक्शन लावन हांकां बारीक इशू करून बेल दिवचे न्हय. कित्याक हांकां बेल मेळटा म्हणून हांकां बरें हें आसा खबर आसा की कोण
उपरांत मागीर ड्रींक मेळटा तर हे समज ड्रींक जी मेळनासतना एका भितर पडटकीर कळून येता की भुरग्याची खूब कितें आसता आनी टिचरांनी स्ट्रीक्ट कशें रावप स्कुलाक हेंय कळटा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. 2022 वर्सा सुरू जाल्ल्या दिवचलच्या नव्या बस स्टँडाच्या बांदकामाक विविध कारणांक लागून कळाव जायत आसा. फुडल्या वर्सा मेरेन हो प्रकल्प पूर्ण जातलो. दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन आश्वासन दिलां. दिवचलचो बस स्टँड जो खूब वर्सां पासूनचो हें आसलो, मागणी आसली लोकांची, एक बरो बस स्टँड बिचोले जावपाचो. पूण 2022 हेजें कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें नवीन बस स्टँडाचें. त्याच्या उपरांत खुबशे कारणां खातीर तो डिले जायत रावलो. आनी आतां कालूच आमदाराक मी विचारलें ना, ताणें म्हटलां की फुडल्या वर्सा तेजें इनॉग्रेशन जातलें. पूण तें कांय सांगूं शकना, कित्याक अजून खुबशें काम ह्या बस स्टँडाचें उरलां. आनीक फुडल्या वर्साचे वर्सय बी वचूंक शकता. पूण काम फास्ट जालें जाल्यार फुडल्या वर्सा जातलो. पूण अशें दिसता की हेचें काम जें आसा तें खूब डिले जाल्लें आनी खुबशे कारणां हेका आसा. कित्याक तर थोडे मदले कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सोडून गेल्ले, तेज्या उपरांत दुसरे कॉन्ट्रॅक्टराक हे मेळ्ळे. पूण आतां अशें दिसता की लास्ट फायनल स्टेजीर आसा. पूण अजून खुबशें काम आसा. म्हणजे थंयसर RTO ऑफिस आसा, तशेंच मोठो बस स्टँड आसल्या कारणान नवीन प्लॅटफॉर्मूय तयार करपाक ते जावंक ना. फक्त बिल्डींग आसा आनी वयर पत्रे घालपाचें निकतें काम चालू जालां. पूण अजून फुडले प्लॅटफॉर्मूय उरल्या. आतां सद्या टेम्पररी बस स्टँडाचेर बसी रावता, पूण तो सामको बारीक असल्या कारणान खुबसो त्रास लोकांक जाता. पूण हो एक सेंटरी लोकेटेड बस स्टँड असल्या कारणान दिवचलचो तो बेगींतल्या बेगीन जावप ही काळाची गरज आसा. बस स्टँडाचें काम जरी फायनल स्टेजीर पावलां, इंटेरियर प्लास्टर खूब काम आसा. हांव डे टू डे फॉलोअप करीत आसा. सम ऑर इदर इश्यूज येतान जाता, तरी तांच्यांनी प्रॉमीस केला. पण तें काम आतां जें आसा, आतां तेचेर वयर हे घालतात, आमचें कितें घालतात ना, रूफ घालता. आनी ते रूफ जर तुमी पळयलें आसतलें, हांव नको, ते वयल्यान बरें फुडें येतलो. म्हणजे प्रत्येक जी बस येतली ती रुफा सकयल येतली, ओपन नासतली पयलीं सारकी तुका तशें. सो आनी ताका प्लास्टरींग काम आसा, इंटेरियर आसा. आनी थंय बस स्टँडाचेर दुसरें कितें आसा, जे आमचें जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आसा ते थंय शिफ्ट जातले. सो ग्रावंड हेचेर शॉप जाले, फर्स्ट हेचेर ऑफिस, आनी वयर मागीर हे आमचे जे ड्रायव्हर्स हे बी तांकां हे वेटिंग रूम आसतलो, एक हॉल आसतलो. ही फॅसिलिटी त्या बस स्टँडाचेर आसतली. प्लस बींग इंटरस्टेट बस स्टँड, थंय तुका धाकटीशी लायब्ररी करपाचो विचार आसा. आनी दुसरें इंटरस्टेट आसता म्हणजे लेडीज बी येता न्ही, तांकां म्हणजे रेस्टिंग रूम, सो ते आसतले. नेक्स्ट इयर जातलो ते अशें प्रत्येक फावटी म्हणटात 8-8 म्हयन्यांनी. हांवूच मातसो स्ट्रीक रावला, होपींग नेक्स्ट इयर जातलो. स्ट्रिक्टली काम फॉलोअप करता, कित्याक म्हाका खबर आसा आमदार जाला जाल्यार पयलें काम तेगेलें बस स्टँड. हांव आमदार जेन्ना मार्चांत जालो, म्हाका दिसता मेन हांवें तो डिमॉलिश केलो पयलींचो. आनी मागीर ते आमकां उदक पावस येयले म्हणून तेन्ना काम करूंक जायना. मागीर ते कितें कॉन्ट्रॅक्टराचे बी इश्यू जाले. बट एनीवे आमचो MD CM म्हणजे अवेर ऑफ इट, आनी हांव ते कंटिन्युअसली फॉलो करता. होपींग जाता तितलें बेगीन जातलें. खूब गरज आसा, काळाची गरज आसा आज लोकांक आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GHRDC भरती घोटाळ्याचेर आप फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. रोजगाराचे बाबतींत गोंयचे भाजपा सरकार फाटींच उरला अशें म्हणत आप वांगड्यांनी भाजपा सरकाराक उजरावन काडले. भुरग्यांच्या फुडारा कडेन कित्याक खेळटात? आम आदमी पार्टीन सरकारा कडेन जाप मागल्या. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हेने एक 945 पोस्ट काढले. सो 945 पोस्टाचो एक्झॅक्टली कसो प्रोसेस चालू आशिल्लो हो पळोवपाक आमी त्या दिसाक गेले पोरबोरी ऑफिसान तेंच्या. आनी थंय वतकीर इट वॉज टोटली अ शॉकिंग इन्सिडंट जालो. आमचे कडेन गोश्टी घडल्यो पयल्यार थंय कांयच सारकें मॅनेजमेंट नाशिल्लें. बाबा भुरगे जे थंय वचून गर्दी करून नाशिल्ले, लायन प्रोसेस केल्लो, लायनीन जे भुरगे रावले त्या लायनीन भुरगे अक्षरशः वतान उबे रावन, कडकडीत वतान उबे रावन ते फॉर्मां कलेक्ट करपाक थंय आशिल्ले. बरें, आमी भितर गेले. भितर वतना पयल्यार व्हडलो स्कॅम
वी यूज द वर्ड स्कॅम कित्याक खातीर सांगता स्कॅम म्हटल्यार थंय फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन प्रत्येक फॉर्माचे अगेन्स्ट फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन आशिल्लें आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा लेट अस मेक इंडिया डिजिटल नाजाल्यार लेट अस मेक इंडिया कॅशलेस म्हणटा आनी थंय एक गव्हर्नमेंट ऑफिसान एक गुगल पे नाल्यार ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन कांयच ना फक्त कॅश 2700 स्टुडंट्स पर डे एवरेज आसा थंय येवपाचे एवरेज हो जो एरिया आसा हो इतलो म्हणजे तेका ट्रॅफिक जबरदस्त फ्लायओव्हराचें काम चालू आहा म्हणून सगळें ट्रॅफिक हांगासून वयता इतले अनइजी आसा तेका ओपन कांय शेड ना कांयच ना आनी ते जे भुरगे आसा तांकांय इतले त्रास जाला हितून पूण हांव सरकाराक हें विचारपाक सोदता की हे जे आमचे स्टुडंट्स आहात तुमी हेंचे फ्युचर वांगडा खेळ कित्याक करता म्हाका दिसता हे सकयले कडेन मिडल लेवल मॅनेजमेंटान खूब इश्यूज चालू आसात आनी ही सादी गोष्ट न्ही आयज आमी हो प्रश्न कित्याक घेतात कोणाचें लक्ष ताचेर वचना आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट आमचे युथ विंग तांणी हो मुखार सरून युथाचो जो प्रश्न आसा बेरोजगारीचो जो प्रश्न आसा तो जेन्ना खरोच आंगार येता तेन्ना कितें करपाक जाय तेणी दाखोवन दिल्लें आसा म्हाका दिसता तांणी तशें अपील केला की युथ हॅव टू कम फॉरवर्ड तांणी हो क्वेश्चन विचारपाक जाय फक्त अपॉइंटमेंट डिक्लेअर केल्यो रिक्रुटमेंट म्हणून गेले फॉर्म घेतलो न्ही तुमचो रायट आसा की इट हॅज टू बी डन इन अ बेसिक ह्युमॅनिटेरियन मॅनर जेन्ना सरकार म्हणजे दुसरो जो इश्यू आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट पेमेंट हे सगळें जालें बिगस्ट इश्यू अगेन इज रिझर्वेशन ह्या पोस्टाक रिझर्वेशन ना बाय कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन हांकां खंयचोय गव्हर्नमेंट खात्यान जेन्ना तूं अपॉइंट करतलो वेदर थ्रू कॉन्ट्रॅक्ट ऑर नो ताका रिझर्वेशन आसपाक जाय फाटल्या एक आमी डिमांड केल्लो ताजेर अजून कोण काय उलोवना तातूंत एससी आसा एसटी आसा ओबीसी आसा ही सगळी समाजाची संघटना प्रतिनिधित्व करपी समाज संघटना वगी कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपण अपॉइंट करतलो आणि डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट्स विल बी थ्रू रुटेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आज हे काका मामा थंय गेले काका मामाकडे गेले आणि गोबायला गोंयांत येऊन सांगता की ना आता रिक्रुटमेंट अशे तरेन जातले म्हणजे जो खेळ चल्ला गोयच्या अनएम्प्लॉयड युथाकडे तो म्हाका दिसता एक गोयच्या फ्युचराकडे खेळत भारतीय जनता पार्टीन चलयला. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. शेनवार गोंयांत उणो पावस पडिल्ल्यान IMDन पयलीं जारी केल्लो येलो अलर्ट उणो केला. शेनवार गरम दमट आनी कुपांनी दाटिल्लो आसतलो. अशें आसलें तरी सप्तकाच्या शेवटाक कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयतार आनी सोमारा कांय वाठारांनी गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसा वांगडा वादळी वारो घोळू येता. देखून वादळ आयल्यार जतनाय घेवची पूण एकंदरीत सप्तकाचो शेवट चडसो सुको उरपाची शक्यताय आसा. अस्तते कडल्यान हलकोसो वारो घोळटलो पूण चड आर्द्रताय कमी करपाक ताची मदत जावची ना. दनपार मेरेन तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस आसतले पूण ते 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाक शकता. उष्णतायेचो धपको टाळपा खातीर घरा भितर रावप आनी हायड्रेटेड रावप बरें. सांजवेळा मेरेन तापमान 26 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उणें जातले पूण दनपारची कांय उष्णताय अजूनय तिगून उरूं येता. आयतार सोमारा खातीर IMDचो येल्लो अलर्ट. वीज गडगडाचो पावस. आयतारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यां खातीर सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.